muzoasro tuns muझे कोठे tuns muzo koroist tuns muzo de tuns muzo de tuns muzo de tuns muzoasro tuns muझे कोठे tuns muzo koroist tuns muzo de tuns muzoasro तुन्स मुझे कोठे तुन्स मुझो कोरोइस्ट तुन्स मुझो दे आराधन करता सगळ्या या काळजा मोका मोळ सोदता मुझ्या जिविता सेवा हांव करता मुझ्या सर्वस्वा हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार तुका आम्ही नमस्कार करता हूँ तुका आम्ही आराधन करता हूँ तुझी स्तुती आम्ही गायता हूँ पवित्र उपकरिस्त काल येऊन रूपा काल तू निपुण आसाय आमचे संगी रावोंकू आमचे लागी उलोवंकू आमकां तू आयकोंकू हांगासर आमचे संगी तू आयलाय ह्या पवित्र वेळार तुझे लागी उलोवंकू तुका आयकोंकू आनी आमच्या जिवितांत तुजी खुशी सणां जावंक तुजो आदार आमकां दी खुर्साचें मरण तुवें मरून जिवंतपण तुवें जोडलें आनी आमकां ससनीक जिवितां सांबाळलें तुवें आमकां दाखोवन दिलें त्याच जिवंतपणांत बरवस दवरून आज तुजी भाऊ भयणी हांगासर तुजे मुखार दिंबी आनी सरपडून तुजे लागीं उलोवंक ती आयल्यांत तांचे लागीं असलीं भोगणां कश्ट संकश्ट संतोष दूख बेजाराई पिडा शिडा तुजे मुखार ती दवरूंक हांगासर आयल्यांत तांचे वेळ तुजी दयाळ दिश्ट तूं घाल ताच्या जिवितांत शांती समाधान संतोष माया मोग तूं तांकां फोव कर बवरताना आनी विश्वासान हांगासर तें बियाणे दी सरपडून तुजे मुखार आसता आसतना मगळा जेजू
तांकां तूं आपोडू ताच्या जिविताचें कितें आशेतात ताच्या जिवितांत जें कितें गरजेचें तूं तांकां फोव कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता तुजे कृपेन आमकां समेस्तांक बरें मोगाळ बांद तुजे संगी आमी रसून दयेन तुका आमी आयकून तुजे उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक तुजी कृपा आमकां फोव कर तर त्याच भवर्थान आनी बरवशान आतां आमी गव्या गीत आराधने ತಂದೆ सकड आमी उबे रावया आराधने 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 ತಂದೆಯೇ आराधने 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 ಯೇಸುವೇ
ಮಾತು ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾಮುದಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ Hallelujah, 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 समर्पित जीवितांत जिंदगी आश्रयात तिथं तुमका फोव करू त्या कष्टांत त्या पिढेंत त्याच्या अनुभवांत तू तांची संगत सदा जे कितें गरजेचें तू तांकां दी जमलेल्या भाव भयणीक ताच्या आत्म्यांक बरी भलायकी तांच्या कुडी भितर आसली हरी एक पिडा आशिल्लो तो आपयस कर शांती समाधानाचें संतोषाचें जिवीत तूं तांकां फोव कर सैतानाच्या हरी एका कसंतले तूं तांकां राख आनी सांबाळ तांच्या दये बरी भलायकी तूं फोव कर वरदान आनी विश्वासान तांचें जिवीत तांणी जीवन व्हरूंक तांकां तुजी कृपा आनी आदार दी म्हूण आमी मागता Hallelujah, 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 hallelujah. Erkan tuka sumya Jisu, Erkan tuka sumya oglap tuka sumya Jisu, oglap tuka sumya stuti tuka sumya Jisu, stuti tuka sumya Jisu, vandan tuka sumya Jisu, vandan tuka sumya aradan tuka sumya Jisu, aradan tuka sumya Jisu, naman tuka sumya Jisu, naman tuka sumya pranam tuka sumya Jisu, pranam tuka sumya Jisu, man tuka sumya Jisu, man tuka sumya Jisu, namaskar tuka sumya Jisu, नमस्कार तुका सुम्या महिमा तुका sumya Jisu, महिमा तुका sumya स्तुति तुका sumya Jisu, tuka sumya Jisu, जय जय तुका sumya Jisu, जय तुका सुम्या वैभव तुका sumya Jisu, वैभव तुका sumya Jisu, wakani tuka sumya Jisu, पकड़नी तुका sumya Jisu, अर्षितां तुका sumya Jisu, सितां तुका sumya Jisu, वर्णितां तुका sumya Jisu, वर्णितां तुका sumya Jisu, दिनवास्तां तुका sumya Jisu, दिनवास्तां तुका sumya Jisu, नावार्तां तुका sumya Jisu, नवरतां तुका सुम्या वंदितां तुका sumya Jisu, वंदितां तुका सुम्या गायितां तुका sumya Jisu, गीतां तुका सुम्या उल्लासितां तुका sumya Jisu, ogolsiतां तुका sumya Jisu, सितां तुका sumya तू म्हजो राय sumya Jisu, राय sumya Jisu, तू म्हाका जाय sumya Jisu, तुका जाय सुम्या राख म्हाका sumya Jisu, राख म्हाका सुम्या राख म्हाका sumya Jisu, राख म्हाका सुम्या हांव तुजो sumya Jisu, तुजो sumya Jisu, अर्गां तुका sumya Jisu, अर्गां तुका sumya ओगलाप तुका sumya Jisu, तुका sumya वाकणी तुका sumya Jisu, पकड़नी तुका sumya स्तुति तुका sumya Jisu. तुका sumya Jisu, Hallelujah, 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 hallelujah.
Hallelujah, 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 hallelujah. Pergantuka sumia Jesu, Tituka sumia Wakanituka sumia Jesu, Wakarnituka sumia Jesu, Chituka sumia Jesu. Chituka sumia Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. देवाचें उतर आमी आयकुया. सांत लुका वर्माने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता थंय गोंद भितर सरन शारांतल्यान चलोवन वेतलो. थंय जाकेव नांवाचो एकलो सुंकागार मुखेली आनी दडवाद एक मनीस आसलो. जेजू कोण म्हण बळयोंक तो बारीश आशेतलो, पूण तो मोटवो जाल्ल्यान लोकांचे कठीण ताचे वरवीं तें जालें ना. देखून ताका बळयोवचे खातीर तो जम्या मुखार धांवून वचून एका रुंगडीच्या रुखाक सोडलो. कित्याक जेजू तेन्याच्यान वेसो आसलो. त्या जाग्यार येवन पावतच जेजून आपली दिस्त वर लायली आनी ताका पळयोवन म्हळें, जाकेवा वेगी सकला देवू, आज म्हाका तुमगेर येवन रावसय. जाकेव सररान देवून आयलो आनी व्हड संतोशान ताणें जेजूक स्वागत दिलो. हें पळयोवन तो पातके मनशाचो सैरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणोवंक लागलो. पूण जाकेव सगळ्यां उजीर उबो रावन म्हणालो, पळय सुमया, म्हज्या आस्तींतलो अर्द वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटतां आनी कोणाक कांय हांवें लुकसाण केल्या जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव फाटीं दितां. जेजून ताका म्हळें, आयच्या दिसा ह्या घराक बचावी आयल्या, कित्याक हो अब्रामाचो पूत निजायके मनशा पूत सांडून गेल्लो सोदूंक आनी बचाव करूंक म्हूण आयला. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. सर आमी बसया. जिवंत क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हे कुटुंब जावन देवाक अर्गां दिवंक जेजून केल्लें बरेंपण आमच्या जिवितांत नियाळन ताका सरी जाल्लें जिवीत जिवंक आनी जेजूक आमच्या जिवितांत आयकूंक आमी हांगासर सांगाता संबल्या. देवाचें उतर आमी आयकलें न्ही. त्या देवाच्या उतरांत जाकेव जेजूक पळयोवंक आशिल्लो. आमच्या जिवितांत अति गरजेचें आशा जावन आसा. केदळा आमी कितेंय आमच्या जिवितांत आशेता तें म्हाका मेळचय म्हणली एक उर्बा जर तर आमचे थंय आसा तर गंडे जावन तें मेळटा सर आमी तें घेवंक वावर करता आमच्या जिवितांत. आनी ही आशा आज जाकेवा थंय आमी पळयता. ताका एक आशा आसली जेजूक पळयचय म्हणून. आनी जेजूक पळयोवंक तो आतुरायेन आसलो. जेजू तेन्ना येता आसतना जेजू वयर एक दिश्ट घालीचय. जेजू कोण म्हणलें म्हाका पळयचय म्हणली आशा ताच्या जिवितांत आसली. आनी ती आशा जारी करूंक तो रुंगडीच्या रुखाक
थंयसर तो सोडता. कितें विचित्र हांगासर घडटा. ताणें जेजूक पळोवच्या बदलाक जेजू ताचे वयर दिश्ट घालता. जेजू ताका पळयता. कितें वाटता तें बेसांव जाकेवाक थंयसर फावो जाता. कित्याक जेजूक पळोवची आशा ताका आसली. जेजून ताका पळयलें. इतल्या हजार लोकां मदें येदो सोमटवो जाकेव थंयसर आसलो आनी जेजू ताका पळोवन म्हणटा, जाकेवा सकल देव, आज म्हाका तुमगेर रावयसय. आज म्हाका तुज्या जिवितांत बदलावन हाडीसय. आज म्हाका तुका एक नवो मनीस करीसय. आनी खंडीत जावन जाकेवाच्या जिवितांत एक नवें साव घडटा. जेजूक भेटल्या मागीर तो आदलो जाकेव जावन उरोना. बगार एक पुनर्जिवंतपण जोडिल्लो जाकेव तो जाता. ताच्या जिवितांत बदलावण जाता. ताच्या साल समकणेंत बदलावण जाता. आनी एक नवें जिवीत जेजूक भेटल्या उपरांत तो आरंभ करता. ह्या जेजूक एक फावटी आमी भेटता आमच्या जिवितांत. जाकेवाका पयले बरीस तो आमकां आपयता, बाबा भयणी सकला देव, आज म्हाका तुमगेर रावसय. आज म्हाका तुज्या जिवितांत भितर सरसय. आज म्हाका तुज्या काळजांत वस्ती करीसय. आज जेजू आमकां एकल्यांक सकला देवांक आपयता. खंय थांवन जावंक बरो आमचे थंय खोटेपण आसा, जावंक बरो आमचे थंय वडपण आसा, जावंक बरो आमचे थंय राग आसा, बारीकपणाची चिंतना आमचे थंय आसात. ह्या एकल्या खोटेपणान थांवन जेजू आज आमकां सकला देवांक आपोवणे दिता. ताचें बक्षाणें घेवन एक नवें जिवीत आपणावंक तो आमकां आपोवणे दिता. पातकी म्हणून आवडलो तो जाकेव बेसांवाचो व्यक्ती जाता. जेजूक तो मेळटा. जेजू थांवन व्हडतें बेसांव तो सोडटा आनी एक बेसांवाचो व्यक्ती तो जाता. कित्याक ताचे थंय बदलावन पळोवंक मेळटा. दिसभर ते आमच्या जिवितांत आमी सबार मागणी आमी भेटयता, आराधना आमी करता, मिसाक आमी वेता, घरा सुम्याक आमच्या जिवितांत आमी भेटता गी. जर तर खऱ्या जेजूक आमच्या जिवितांत आमी भेटता तर खंडीत जावन आमच्या जिवितांत बदलावण जाता आनी आमी एक बेसांव जावन बदलता. आनी देवान केल्लें बरेंपण आमच्या जिवितांत आमी आटापून आमी तेंच बरेंपण हेरांक दिवंक मुखार येता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तर मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, तसो जेजू आज आमकां आपयता आसतना आमी एक जिवंतपणाचें जिवीत आज जेजू सांगता जिवंक आसा. जर तर आमी जेजूक भेटला, जर तर ताचे आशिर्वाद आमी आमच्या जिवितांत सोडला, तर आमी जाकेवा परी नवे मनीस जावन, नवे व्यक्ती जावन आमकां जिवंक जेजू आज आपोवणे दिता. आमचे साल समकणेंत, आमच्या कुटुंबा जिवितांत, आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आमी जेजूक भेटले नवे व्यक्ती जावन आमी जिवंक आसा. आनी देवा समोग आमच्या जिवितांत अनुभव करन तो समोग आमी हेरांक दिवंक आमच्या समोर आसलो येवकरिस्तोचो जेजू आज आमकां आपोवणे दिता. तर आमी सर उबे रावया. जेजूक तसो आमी मोग करता म्हणलें बसोवया आनी तुजो हांव मोग करता म्हणलें गीत आमी सांगाता गावया. तुजो हांव मोग करता, तुजो हांव मोग करता जेजू, तुजो हांव मोग
सरसोना तुझ्या पायातला रावतो तुझे वाटे नाव सोडलो तुझे संगी हाव गायतलो हाव पाटी सरसोना तुका वर्गा दिता तुका वर्गादिता तुका वर्गादिता जेसू तुका वर्गादिता हातानी सदा तुझ्या पायातला रावतो तुझे वाटे नाव सोडलो तुझे संगी हाव गायतलो हाव पाटी सरसोना तुझ्या पायातला रावतो तुझे वाटे नाव सोडलो तुझे संगी हाव गायतलो हाव पाटी सरसोना तुझी हाव स्तुती करता तुझी हाव स्तुती करता जेसू तुझी हाव स्तुती करता हातानी सदा तुझ्या पायातला रावतो तुझे वाटे नाव सोडलो तुझे संगी हाव गायतलो हाव पाटी सरसोना तुझ्या पायातला रावतो तुझे वाटे नाव सोडलो तुझे संगी हाव गायतलो हाव पाटी सरसोना हालेलुया 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 जेसू हालेलुया 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 हालेलुया
आमचे दोळे आम्ही दांभिया ज्यात आम्ही विस्तारून धरया जिविताचे समर्पण आम्ही करूया घरी एकल्या की देवाने एक जिवीत दिला जिवीत जावन आसा जेजूचें वर्तें देणे ताणें दिल्लें तें जिवीत खंयच्या रितीन आमी जियेले हांव आमकां आमी विचारया देवाक आमी अर्गां दिता आसतना आमच्या जिविता खातीर जिवितांत जर तर देवाची खुशी आमी सना जावन देवाच्या खुशे प्रमाणे तें जियोंक आमी सुकोन पडले हांव तर जेजू लागचें बक्षांनी आमी मागया नवें जिवीत आमी जियेतले हांव ताची खुशी आमच्या जिवितांत आमी सना जातले हांव ताका मानवचें एक जिवीत संवसारांत रुता कर्ण पुनर्जिवंतपणांत वांटेली जातले हांव म्हणलो बरो आसा आमी देवाक आमी दिवया आमचे उदय बदलावान देव हाडून दी म्हूण आमी मागया आमचें जिवीत जेजूक समर्पण दिवन आमी आमचें जिवीत जेजूक समर्पण दिवन आमी गावया Change my heart, oh Lord, make it ever new. Change my heart, oh Lord, may I be like you. Sangat kami menia. Change my heart, oh Lord, make it ever new. Change my heart, oh Lord, may I be like you. Change my mind. Change my mind, oh Lord, make it ever new. Change my mind, oh Lord, may I be like you. Change my eyes. Change my eyes, oh Lord, make it ever new. Change my eyes, oh Lord, may I be like you. Change my ears. Change my ears, oh Lord, make it ever new. Change my ears, oh Lord, may I be like you. Change my tongue. Change my tongue, oh Lord, make it ever new. Change my tongue, oh Lord, may I be like you.
सर सल्यांक जेजूच्या पांया तळा आमी उबारया जुकुटमांत आश्चर्य एक सांदे जेजून दिल्लें वर्तें देणें जावन आसा जुकुटमाच्या सांद्यांक आमी विंचून काडूंक ना देवान दिल्लें वर्तें देणी तें जावन आसात जुकुटमांत आमचें कुटुंबांत जिवीत खंयचे रितीन आमी जियेल्या म्हळ्यार आमकां सामी विचारया आमच्या कुटुंबांत जेजून दिल्लो तो मोग आमी एकामेका दिला की आमच्या कुटुंबांत जेजून दिल्लें तें बक्षांनी आमी एकामेकाक बक्षूंक मुखार वचून तें बक्षांनी आमी दिला की कसो जेजू क्रुसार सोंसणी गायेन आमचे खातीर ताणें सॅक्रिफायस केलो तशें सोंसणी गायेन आमच्या कुटुंबांत जिवितांत एकामेकाच्या बऱ्यापणा खातीर सॅक्रिफायसाचें जिवीत आमी जियेल्या की कुटुंबाच्या सांद्यांक जेजूच्या पांया तळा समर्पण दिवया ताचें नांव आमी सांगया जेजू तांकां आपडून ती ताच्या जिवितांत आसलें एक उणेपण तो कान उडोवन ती तांकां पिडे शिडेंतलें राखून व्हरून नवें जिवीत तो तांकां फोव करून ती ताचें जिवीत बदलून क्रिस्ता सारकें जिवीत जिवंक रुपीत करूंक जेजू तांकां कृपा दिवं ती म्हणून आमी मागया जेजून सबार बरेंपण आमच्या जिवितांत केलां आमच्या कुटुंबाच्या सन्याच्या जिवितांत ताणें बरेंपण केलां तें बरेंपण आमी नियाळन ताका आमी अर्गां दिवया अर्गां तुका सुमया जेजू वगळाप तुका सुमया जेजू स्तुती तुका सुमया जेजू जय जय तुका सुमया जेजू आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या पिडेस्तांक जेजूच्या पांया तळा आमी उबारया सबार पिडेस्तां आमच्या कुटुंबांत आसात हांतुळणार तीं आसात कश्टांत तीं आसात सबार पिडेस्तां आमच्या फिरगजेंत आमच्या वाड्यांत आमच्या सेस्तामारा आसात सबार पिडेस्तां खातीर मागोवंक आमचे लागीं विचारलां तांकां जेजूच्या पांया तळा आमी समर्पण दिवया तांच्या त्या कश्टांच्या वेळार एकसुरपण बगनासतना कुटुंबाचो असो आदार आनी सांगात फावो जावं ती म्हणून आमी मागया जेजू जावन आसा आमचो वयस तुज्या उतरान पिडेस्तांक गोन करची सकत ताचे थंय आसा सर तर बावरतान आनी विश्वासान आमी मागता आनी हर एका पिडेस्तांक ताच्या पांया तळा आमी समर्पिता खंडीत जावन ताच्या जिवितांत नवो बरवसो जेजू तांकां फोव करता ताच्या कश्टांत ताच्या एकसुरपणांत जेजू तांकां तसो सांगात दिवं ती म्हणून ह्या वेळार आमी मागया जे कुटुंबांत आसलेल्या हर एकल्या भुरग्यांक आनी युवजनांक जेजूच्या पांया तळा आमी समर्पण दिवया भुरगीं जावन आसात देवाचें वर्तें तेणें तांकां बावरतान आनी विश्वासान बरी देख दिवन देवाच्या वाटान चलोवचें काम वडिलां लागीं देवान दिलां तर तांकां बरें मार्गदर्शन दिवन सारक्या वाटेन तांकां चलोवंक जाय अशी कृपा जेजू लागीं आमी मागया सर भुरग्यान बावरताचें जिवीत जियोवन बरो फुडार ताणें विंचून काडून देवाक मानवचें आनी वडिलांक कल्ती जावन जियोवचें मन दिव तांकां फोव करून ती म्हणून ह्या वेळार आमी मागया सबार युवजनां सबार भुरगीं आस कुटुंबांत हांवन पयस गेल्यांत पाड सवयक तीं बली जाल्यांत कश्टांत तीं आसात रुदान तीं करतात हर एकल्या युवजनांक आनी भुरग्यांक पवित्र युकरिस्ताचो सल्लो जेजू आपूण नवें जिवीत फोव करून ती म्हणून ह्या वेळार आमी मागया
आज संवसारांत झुजाचें वातावरण आसा, सबार लोक कश्ट देत आसा, नेणटी भुरगीं कांयच आदारान येतलीं, सबार कुटुंबां आज मोडून पडल्यांत. त्या कश्टांत, त्या झुजाच्या वातावरणांत जियेतल्या हर एक व्यक्तीक देव तांकां बसोवन फावो करून ती ताच्या कश्टांत देव तांकां राखून व्हरून ती आनी हर एका बुडारांनी तांचें मन बदलून शांती समाधाना खातीर वावरूंक देव तांकां कृपा दिवं ती म्हणून ह्या वेळार आमी मागया. सबारांनी तांचे बसून मागोवंक आमचे लागीं विचारला. हर एका बिडेस्तांक जेजूच्या पांया तळा समर्पित आसतना पवित्र युकारिस्तांचे जेजूचें बेसांवां तांचे वयर वतून तीत तांच्या जिवितांत शांती समाधान राज करूंक देव तांकां कृपा दिवं ती म्हणून आमी मागया. सबार बरेपण जेजून आमच्या जिवितांत केलां, आमच्या कुटुंबा जिवितांत केलां, आमच्या समाजांत आनी आमच्या वैयक्तीक जिवितांत बरेपण ताणें केलां. जेजून केल्लें हर एक बरेपण नियाळन जेजूक आमी अर्गां दिवया. अर्गां तुका सुमया जेजू, अर्गां तुका सुमया वगळाप तुका सुमया जेजू, वगळाप तुका सुमया स्तुती तुका सुमया जेजू, स्तुती तुका सुमया जय जय तुका सुमया जेजू, जय जय तुका सुमया जेजू, वंदित हांव तुका सुमया जेजू, वंदित हांव तुका सुमया जेजू, स्तुती तुका सुमया जेजू. स्तुती तुका सुमया जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. हरगांची सु, 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 हरगांची सु. हालेलुया, 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 हालेलुया. पवित्र आत्म्याची सकत आमी मागया. मर्यादेन पवित्र आत्मा आयली, पवित्र आत्म्याच्या कृपेन बरोवन देवाची खुशी तिणें पडली, देवाच्या खुशेक तिणें कलती मान घाली. पुनर्जीवन जाल्लो जेजू
अपोस्तलाक येवन पवित्र आत्म्याचे तेणे तांकां ताणें फोव केलें. बियान दारांत आपण भितर बसले अपोस्तल पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन धैर्यवंत जाले. धैर्यान बरोवन जिवन जाल्ल्या जेजूक सगळ्यांनी तांणी ताचें जिवीत आंतावन जेजूचें जिवन पोवन तांणी पासारलें. असो पवित्र आत्मा आमचे थंय आसा. ते बौतिस्मान तो आमकां दिला. जिवितांत पवित्र आत्म्याचें तेणे आसा. परत त्या पवित्र आत्म्याक आमी आपोवया. कृपेच्या त्या तेण्यांत बरोवन पवित्र आत्म्याच्या विशेष सक्तीन आमचें जिवीत रुपीत करूंक एवकारिस्तांत आसलेल्या जेजू लागीं आमी मागया. पण जिवन जाल्लो जेजू ताच्या नव्या स्पिरितान तो आमकां भरूं नवें जिवीत नवे जिविताच्यो वाटो आमी धरन जिविताची दिशा आमची बदलून देवाच्या वाटान आमचें जिवीत मानून हाडूंक तोच पवित्र आत्मा आमकां कृपा दिवं ती म्हूण ह्या वेळार आमी मागया. आनी गावया आमी गीत पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया. येवकर पवित्र आत्म्या. पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये आमचेर देवून ये. सर आमी उबे रावया. येवकार पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोदे तुजे सत्तेन आमकां राव तूं आमचे सवे. येवकार पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोदे तुजे सत्तेन आमकां राव तूं आमचे सवे. तूं जिवीत दिवचें उदार सगळ्यांक भुजोंदार आनी बुद्धीना सगळें संवसार तूं जिवीत दिवचें उदार सासणाक व्हडची भुजोंदार आनी बुद्धीना सगळें संवसार येवकार पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोदे तुजे सत्तेन आमकां राव तूं आमचे सवे. येवकार पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोदे तुझे सत्य तुजे सत्तेन आमकां राखणी सांभाळ. राव तूं आमचे जिवितांत नवी दिशा तूं तांकां फोव कर. येवकार पवित्र आत्म्या तशें अपोस्तल तुका आमचे नवे जिवीत ते जियेले. धैर्यादीक जाले. तुजे सत्तेन तशेंच कश्टाच्या वेळार आकांताच्या वेळार भाऊ भयणी थंय नवी कृपा तूं तांकां दी. तूं तांकां राख आनी सांबाळ. येवकार पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोदे तुजे सत्तेन आमकां राव तूं आमचे सवे.
Organ tuka sumya Jesu. Organ tuka sumya Jesu. Oglap tuka sumya Jesu. Oglap tuka sumya Stuti tuka sumya Jesu. tuka sumya Jesu. Wakani tuka sumya Jesu. Wakani tuka sumya. Jai tuka sumya Jesu. Jai tuka sumya. Hallelujah. 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 Wakani tuka sumya Jesu. Jai tuka sumya Jesu. Hallelujah. Hallelujah. अकरेच्या बेसांव घेवच्या फुडें सर आमची मागणी आनी थेसावां सर आमच्यो गरजो सर आमच्यो पिडा शिडा ह्यो क्रिस्तांत आशिल्ल्या जेजूच्या पांया तळ आमी समर्पण दिवया. ताचे बरोबर वसो बाबार्थान आमी दवरया. बाबार्थान आनी विश्वासान म्हणजे सगळें जिवीत कुटुंबा जिवीत आमचो वावर आमचे भयण ह्या संवसारी जिवितांत आसचे हर एक अडचणी कश्ट संकश्ट ताका आमी समर्पण दिवया. जे कितें विनवण्यो आमच्या मतींत आसात आमच्या काळजांत आसात देवा मुखार आमी समर्पण दिवन अकरेचें बेसांव आमी घेवंक आमकां सामी तयार करया. येत्या ओढा सक्रामेंता सासांना मान करूया. पूर्विल्या त्या रूपाबोधला नव्यो प्रार्थुया. देवा विची सक्रामेंत काल तुज्या कस्ताचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुजो सोडवणीचो पळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो चियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससना.
मी जाऊन तुका हरसिल्लो तू ससना ससना तो वळगाथा हांव मी जाऊन तुका हरसिल्लो तू ससना ससना सौम्या देवा अजबता देखताना तुझ्या हातान केल्ली ती सरकृत्या विस्मित पावता मोतीक म्हज्या समजाना तुझी सकल तुझी पदवी महिमा तो वळगाता हांव विस्मी जावन तुका हरसिल्लो तू ससना ससना तो वळगाता विस्मी जावन तुका हरसिल्लो तू ससना ससना संतोषाची मेटा काढून घालते पोळी कुरपास सौम्या समोर येता ताची कृत्या मोती दाटून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्घां दिता ताची कृत्या मोती दाटून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्घां दिता सर्वेस्फूर्तो देवांचो रचणार सर्गाचो स्रासो एका उतरान ताच्या संसार रची जालो आपल्या सारक्या ताणें मनशाक भेद केलो देखून मी जायकी बापयता सर्वांचो संतोषाची मेटा काढून घालते पोळी कुरपा चढ सौम्या समोर येता ताची कृत्या मोती दाटून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्घां दिता ताची कृत्या मोती दाटून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्घां दिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या समे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो क्रिस्त दैमगाच्या भावना आणि बहिणीनो तुझे वासा थंय भक्त दवरनो देवाच्या विचित्र कार्या वयर भावार्थांनी भरवोस दवरन हांगासर तुमी एकठांय जाल्यात सर्गीचो बाप उदार तो जावन आसा आमची जतन तो करता आमकां सांबाळून तो व्हरता आनी आमच्यो हरयेक गरजो तो तिरसुनो एक बरें जिवीत आमी हरयेकल्यांनी हांगासर जियोंक तो आमकां फावो करता त्याच वावरताना आनी बरवशान आमी सांगाता जमल्या वाचता हे मिसाच्या बलिदानांत बाबा ते बरी वांटो घेवचे खातीर
सबारपटींनी आमच्या वावरतांत आमी धंडलल्या खातीर आनी ना विश्वासान आमचें जिवीत आमी जियेल्ल्या खातीर देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बगसाने आमी मागया. निभाव ते बरी ह्या पवित्र बलिदानांत आमी वांटो घेवया. संगत आमी म्हणया, हांव पदकी सरबत बेदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळें उसरून सांगता, मनांत चिंतून तणांत सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें सैतीं पातकां केल्यां. उमसो अपराध उमसो बोड अपराध ह्या पसूद घेवन सदांच हांव खरी मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्विस्परा देवा लागीं विनयकारांतन प्रार्थना मागता. सरबत वेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तूं सांज तुझे वासक परसळीत मागण्या आनी दबळिकायेची जिणेची ओंक तुज्या कृपेक देखी बरीच जिविता मुखांतर साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पसूत आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या बावलांनी चलोन मागण्याच्या आनी दबळिकायेच्या स्पिरितान नव्या जिणेची साल धरूंक फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रसवट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. तवळ तांचे मदलो गमालियल नांवाचो एक फारीचेव निती सभेक उबो रावलो. समेस्त लोकांक मानता तसलो एक नियमशास्त्री तो. धर्मदूतांक थोडो वेळ भायर व्हरूंक ताणें सांगलें. उपरांत साबेगारा लागीं तो असो उलय लागलो. इस्रायेलाच्या म्हज्या भावानो, ह्या मनशांक तुमी कितें करच्यार आसात ते विशीं बरें चिंतून पळया. थोड्या काळा आदीं थियोदोस नांवाचो कोण एकलो उठलो तें तुमी जाणात. आपूण बारीच एक व्हड मनीस म्हूण तो सांगून आसलो आनी चड उणें 400 जण ताच्या फाटल्यान गेले. पूण ताका लगड काडटास ताचे पाटलावदर सगळे शिंपुडले आनी सगळे नाश जाले. उपरांत जनगणना जावच्या दिसांनी जुदास नांवाचो एक गलिलियाकार उठलो. ताणें जायत्या जाणांक आपणा फाटल्यान ओडले, ताकाय जिवेशी मारलो आनी ताचे पाटलावदारी दिक्कापाल जाले. आनी आतां हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें हें, ह्या मनशांतावन अलग रावा आनी तांकां तांचे इतल्याक सोडा. कित्याक ही येवजण वा हें काम मनशाचें वय जाल्यार ते भोगोन वेतले, पूण तें देवाचें वय जाल्यार तें नाश करूंक तुमचे निमती जावचें ना. देखून सत्राय तुमी देवा विरोध झुजलेली बरी जायत. गमालियेलान सांगलेल्याक सभेचे सांदे ओपले, तरी पूण ताणें धर्मदूतांक भितर आपोवन तांकां जेरबान मारयले आनी जेजूचे नांवी तांणी केदींच उलय नये म्हणून ताकीद दिवन तांकां वचोंक सोडलें. पूण जेजूच्या नांवा खातीर अवमर्याद भोगचें भाग आपणाक मेळ्ळें म्हूण लेखून धर्मदूत संतोशान बरोवन निती सभेतावन पाटी परतले.
आनी दिसान दीस देवळांत आनी घरान घर वचून जेजूस क्रिस्त म्हणली बरी खबर परगट करचें काम ते करीत रावले. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला, सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराचे गरी करूंक हांवें बिडार. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला, सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराचे गरी करूंक हांवें बिडार. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारो, हेर कोणाक हांवें भियोंक जाय. सर्वेस्परच म्हज्या जिविताचो खांबो, हेर कोणाक हांवें कांपोवंक जाय. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला, सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराचे गरी करूंक हांवें बिडार. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला, आतां तीच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराचे गरी हांवें बिडार करूंक, सर्वेस्पराचें स्वादीक पोवन साकून ताच्या मंदिरांत ताची खुशी हांवें समजून घेवच्याक. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला, सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराचे गरी करूंक हांवें बिडार. ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दया मया हांव भोगूंक पावतलो, इतलें हांव बरवसून आसा. सर्वेस्पराची वाट पळोवन राव, धैर्य घे, दृढ राव आनी सर्वेस्पराची वाट पळोवन राव. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला, सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराचे गरी करूंक हांवें बिडार. उद्गार. वरवीं मात्र मनीस जियेना, भागार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. सांजोवां बरमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्या वेळी जेजू गलिलियाचो सरोवर उतरून बेले तडीक गेलो. हाका तिबेरिया सरोवर म्हणून नांव आसलें. वडयेक लोकां समोर ताच्या फाटल्यान वेतालो, कित्याक ताणें पिडेस्तांक खातीर केल्ली असर्या ताणें पळयल्ली. जेजू एका दोंगराक चडलो आनी आपल्या आशिसां सांगाता थंय बसलो. सुदैवांची पास्का परब लागीं पावल्ली. जेजून आपले दोळे उबारून भोंवतणी दिश्ट लायतना वडयेक लोकां समोर आपणा सरशी येतालो तें पळोवन फिलिपा लागीं म्हळें, इतल्या लोकांक खावच्याक उंडे आमी खंय थावन मला काडचे. फिलिपाक परखुचे खातीर ताणें अशें म्हणलें, आपूण कितें करतलो असलो तें तो पयल्यानच जाणा आसलो. फिलिपान जाप दिली, इतल्या सकट जाणांक इल्ले इल्ले म्हळ्यार 200 देनारांचे उंडे पावशे ना. तवळ ताच्या सिसां भितरलो आनी एकलो सिमांव बेदरूचो भाव आंद्रे सांगी लागलो, हांगा कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 जवाचे उंडे आनी 2 मसल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खंय. जेजून तांकां सांगलें, लोकांक बसया. ददले मनीस सुमार 5000 आसले, तरी तांकां सकडांक बसूंक धरणीर तण जायतें आसलें. जेजून उंडे घेतले आनी देवाक अर्गां दिवन बसलेल्यांक वांटले. तेच बरी मसल्योय वांटून दिल्ल्यो. तें सकट दोश जेवले. ताचें पोटभर जेवण जातच जेजू आपल्या आशिसांक म्हणालो, उरिल्ले कुडके पुरां एकठांय करा, कांयच पाड करचे नाका. खावन जातच 5 जवा उंड्यांचे
उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले आनी 12 दाली भरली. जेजून केल्लें असर पळोवन लोक म्हणालो, संवसार येवचो आसा तो प्रवादी वस्तू सायसय हातूंत दुबाव ना. आपणाक बळान व्हरून आनी राय करूंक तो लोक येवचार आसा म्हूण जेजूक कळयलेंच तो एकलोच पळोवन परत दोंगराक गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान है. वगणी तुका ख्रिस्ता. क्रिस्त दई मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, एकूटम जावन आमी हांगासर देवाक अर्घां दिवंक सांगात जमल्या वाचता. हाची वाचपां आमकां एक अति गरजेचो संदेश दितात. केदळ देवाक आमी अर्घां दिवन देवान दिल्ल्या इल्ल्यांतलें इल्लें आमी वांटून घेवंक मुखार येता. त्या दाळा थंयसर एक अजाप घडटा. हाच्या वांजेलांत आमी आयकलें, लोक जेजूची शिकोवन आयकूंक थंयसर आयिल्लो आनी लोकांचो समज इतलो आसलो की सिसांक कितें करचें म्हणलें कळीत नासलें. आनी ह्या वेळार जेजू थंयसर सिसां लागीं म्हणटा, तुमीच कितें बनी तांकां खावंक दिया. जेजू कितें करूंक वेता म्हणलें जेजू कळीत आसलें जाल्यार सिसांक पारकुंच्या इराद्यान जेजू सिसां लागीं अशें म्हणटा. जाल्यार जेजून 5 उंडे आनी 2 मासल्यो घेवन देवाक अर्घां दिवन थंयसर जमल्ल्या लोकांक ददोशी खाण जेवण दिलें आनी उरिल्लें थंयसर दाल्यांनी भरलें. हें आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें. एका हळ्ळेंत एक दुबळी विधव आसली. देवा वयर वावर्त तिका आशिल्लो. बरवशान आपलें जिवीत ती जियेताली आनी ह्या विधव स्त्रीक एक तरणाटो पूत आसलो. एक दीस राती आपले सांजेचें मागणें मुग्दून आपल्या पुता सांगाता आसलें इल्लें शीत आनी इल्लें रांदयेचें नुस्तें घेवन जेवया म्हणून सांगाता बसच्या त्या वेळार दाराक बडयल्लो आवाज तिका आयकता. एकच जेवण तिचे लागीं आसलें. आपल्या पुता लागीं वांटून तें जेवया म्हणल्या त्या एका संदर्भार दारार आयकल्ल्या त्या आवाजाक ती वचून थंयसर दार उक्तें करता. आनी दार उक्तें करता आसतना थंयसर दारार एक वाटसुरो बुकेन नित्रानेन दारा मुखार उबो आसलो तिका दिसता. कितें करचें म्हणलें तिका कळना. कितेंच तिच्या मतीक येना. जाल्यार देवा वयर बाबार्थांनी बरवसो दवरून जियेल्ली ती आसल्या त्या जेवणांत 3 वांटे करता आनी एक वांटो त्या वाटसुऱ्या दुबळ्याक ती दिवन धाडटा. आनी उरले 2 वांटे आपणाक आनी आपल्या पुताक ती वान्न ती रात ती काबार करतात. पोट भरून जेवण थंयसर तिका आनी तिच्या पुताक मेळूना तरी दादोसगाय आनी समाधान तिका आसलें. कित्याक आसल्यांत तिणें वांटून घेतिल्लें. दुसऱ्या दिसा सकाळीं शेजारी एकलो वरवीं कान घेवन तिच्या घरा येता आनी म्हणटा, बाये ही वरवीं सर्तीक म्हजे लागीं आसली, तुका थोडी आसूं ती म्हणून हांव हाडून आयलां.
मागीर इल्लो वेळ जाता आसतना आनी एकलो शेजारी थोडें खाण जेवण ताचे लागीं सर्तीक आशिल्लें तिच्या घरा तो अन्न आयिल्लो. हांगासर ल्हानशें एक अजाप घडता. न्हय थंयसर दाराबास्त आसलें म्हणल्या खातीर बगार आसल्या इल्ल्यांत वांटून घेतिल्ल्या खातीर थंयसर एक अजाप घडता. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज जेजू आमकां एक वर्तें लिसांव शिकयता. खंयसर उपकारी काळीस आनी उपकारी मौन आसा थंयसर देवाची कृपा सदांच वळटा. आमच्या जिणयेंत देवाक आमी अर्गां दिवच्या पयलें आमची तेसांवां आमी देवा मुखार दवरता. सबारपटी आमी कितें चिंता? देवान केल्ल्या उपकारा खातीर हांवें अर्गां दिसय जाल्यार आमी सुकोन पडटा. केदाळा देवान आमच्या जिवितांत सबार असर्यां केल्यात, सबार उपकार ताणें आमकां केल्यात आनी ते आमी आमच्या काळजा मनांत मांडून घेनासतना आनी की आमच्या जिवितांत अजापां जावंक आमी राखता आनी आमी केल्ल्यो विनवण्यो मेळ्ळ्या मागीर मात्र देवाक अर्गां दिवंक आमी मुखार येता. जाल्यार जेजून आयच्या ह्या अजापांत कितें केलें? पयल्यान पयलें आसलें इल्लें देवा मुखार उबारन देवाक ताणें अर्गां दिलीं. अर्गां दिवन ती ताणें वांटूंक आपल्या सिसा लागीं दिली. केदाळा आमी अर्गां दिता, केदाळा आमचें थंय बरें मौन आसा तर खंडीत जावन आमच्या जिवितांत अजापां घडटात, आमच्या कुटुंबांत अजापां घडटात. जेजून केल्लें तसलें अजाप आमचें थंय जावचें ना जाल्यार कुटुंबांत शांतीचें अजाप, कुटुंबांत तादुसगायेचें अजाप, कुटुंबांत संबंद रुता करचें अजाप, एकामेका बुकसूचें अजाप आनी देवाची कृपा कश्टांच्या काळार अनुभव करचें अजाप एका दिसांनी आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आनी आमच्या कुटुंबा जिवितांत घडत आसा. त्या खातीर आमी देवाक अर्गां दिसय. दुसऱ्यान जेजू कितें करता? सक्कड आनी ददोशी जेवल्या मागीर उरिल्ले ते उंड्याचे कुडके दाल्यांनी भरून एकठांय करता. हांगाय आमकां जेजू एक व्हरतो संदेश दिता. आयच्या आधुनीक संवसारार आमी कितें पळयता? सबार जाणां खाण जेवण पाड करतात. म्हाका खावंक रूच लागली जाल्यार हांव तें खातां, ना तर हांव तें उडयतां. एका कुशीन आमी देवान दिल्लें तें बेसांव हेरांक बेसांव जावन जिवच्या बदलाक आमच्या स्वार्थान आमी तें निर्पळ करता. आनी एका कुशीन सबार लोक दिसाक एक खाण नासतना कश्टांचें जिवीत जियेतात. त्या देखून आमी उडास दवरी जाय. केदाळा आमी खाण जेवण पाड करता तेदाळा रैताची वावट आमी विसर पडटा आनी दुबळ्याचो उडास आमकां ना जाता आनी देवाची आमकां विसर पडटा. त्या खातीर आज आमी एकल्यांनी एक निर्धार घेवंक आसा. जर तर देवान म्हाका बेसांव दिलां, म्हाका दाराब जाय तितलें दाराबस्त देवान म्हज्या वैयक्तीक जिवितांत या म्हज्या कुटुंबा जिवितांत दिलां, तर देवान दिल्लें तें बेसांव हांवें हेरां लागीं वांटून दिवंक आसा. कशें देव म्हाका एक बेसांव दिता गे तशेंच हांवें हेरांक एक बेसांव जावन जियोंक देवान आमकां एकल्यांक आपोवणें दिलां म्हणलो आमी उडास दवरूंक आसा. केदाळा देवान दिल्लें बेसांव आमी वांटून घेवचें, मन बरें मन आनी काळीज रचता आनी मुखार येता, तर खंडीत जावन आमच्या जिवितांत आमच्या समाजींत एक व्हड अजाप घडटा. आनी तिसऱ्यान जेजू कित्या खातीर 5 उंडे आनी 2 मासल्यो
त्या धाकट्या भुरग्या लागचे घेता. जेजूक कांयच नासतना हें अजाप करणं त्या लोकांक जाय पडटें जेवण दिवया तें आसलें. तांची भूक ताणें तांबयती आसली. जाल्यार जेजू आमकां ह्या एका अजापा मुखांतर कितें शिकोवंक आशेता. केदळा देवान आमकां दिल्ल्यांतलें इल्ल्यांतलें इल्लें आमी वांटून घेवंक सॅक्रिफायस करूंक आमी मुखार येता. तर खंडीत जावन जेजू अजापां करता म्हणलें दाखोवन दिवंक जेजू त्या नेण्ट्या भुरग्यांतले 5 उंडे आनी 2 मासल्यो घेवन अजाप करता. कांयच नातल्यांतलो हो संवसार देवान रचलो. सुंदर सोबीत संवसार ताणें रचलो. तर खंडीत जावन जेजूक कांयच नासतना त्या लोकांक थंयसर जाय पडटें काणचेवण दिवये तें आसलें. जाल्यार लोकां मदलें घेवन लोकांक वांटून दिवन आपणातय आसलें वांटून घेवन सॅक्रिफायस केल्यार आमचे मदें कोणूच भुकेल्लो आसना. आमचे मुखार कोणूच गरजेवंत आसना म्हणलें ह्या अजापा मुखांतर जेजू आसा आमकां दाखोवन दिता. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, पयल्यान पयलें जें कितें आमचे लागीं आसा, जें कितें देवान आमकां दिलां त्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. दुसऱ्यान देवान दिल्लें तें वांटून दिवंक आमी मुखार सरया. तर खंडीत जावन आमच्या जिवितांत अजाप करतले, आमच्या समाजांत अजाप करतले आनी आमच्या कुटुंबांत देवाचो शिवर वतलो आनी आमी देवाक मोगाचें जातले आनी एकामेकांतय मोगान जियोंक देव आमकां कृपा दितलो. आमेन. स्वीकार कर बाबा, वायलाकांचो हाडणाऱ्या स्वीकार कर बाबा. आमकां सास भेटयता स्वीकार कर बाबा. जीवन हे पावन कर दयाळ मोगाळ बाबा. स्वीकार कर काळी मोगाची वोत आमचेर कुर्बेशी दैवी देणे म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदा देव बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनातून महिमेक आमच्या निकपवे सभेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घे. सृष्टीच्या रचणारा सर मनशाच्या तारोका आपले परचे खातीर सांज वासान खतखतीक मोगान भेटयलेले मागणे
आनी कलतेपणाचे सदेंची भीत तुका भोव मानवले. यास शेगून आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवे. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरबत बेदरा आनी सुस्नाच्या देवा सर्व कळे आनी सर्व थंय जेसू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवी आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या हासो. संतोष बरीत काळजाच्या उमळ्यांनी तुज्या सेवका सांजुचे वासा बसोत आमी तुका दीन वाहसता. बरवसाच्या आनी मागण्याच्या वसवाडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात सोडून कालत्यापणाच्या आनी दबळिगाच्या स्पिरितांची येवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षक जावंक फावो केले. हे ताचे तेके बरेच पडसळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान सळयता आनी ताच्या मागण्याच्या आदारान आमकां सर्गीचो आधार दिता. देखून वर्णूंक नवजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सर दुतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी दुखाचे सर्गी दुखाचे सर्गी दुखाचे सर्गी दुखाचे सर्वेस्पराचे नावे येता ताकाचे. सर्गी दुखाचे सर्गी दुखाचे सर्गी दुखाचे सर्गी दुखाचे. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखशेन कस्त मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच बरी जेवण सतस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आसिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पदकाच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वरावलेलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावडत सगट परगटुया.
तुझे मरण आम्ही सांभाळता, तुझे पुनर्जीवन आम्ही प्रगटा, तुझ्या येण्यात सौम्य येशू आम्ही बापा जेजूच्या मरणासनी बन जिवंतपण असो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि व जिवीत सोंड आणि सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कुडा रगस्य तेल्या आम्हा समयस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केपीक आमच्या विस्तारलेले तुझ्या पयसभेची काकूत कर. लियो आमच्या भगन बापा, पिटर पाल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या येजाकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मुगान वडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्याचो मेज सांग. तुजे पद जडीत मुखामोर पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आमकां मरये देवाची माये सांगाती सांजुजे तिचो पती बगयन दर नुतांनी सर काळी सांजुजे वास तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जेजू वयर भावार्थांनी बरवोसो दवरन जे जिवीत ताच्या कुशे प्रमाणे जिवंक जाय ते कृपा जेजूच्या प्रार्थना मुखांतर सांगता आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज संकायम, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यात पडूंक दिवनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सर्वस्काय आमकां दी. सर्गीच्या बागांनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचें येणे बरोबर शानत रेखतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोती सर पदकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवेन महिमा तुजी ससनांच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकाचेर न्ही पूण तुज्या भविसभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी रसभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. माया मुगो सुगर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शिळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शिळयेच्या जेवणाका पयल्यांत ती सुबागी. सुम्या तुजे भितरचे म्हाका पावना पूण तुज्या उदरांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताचे पुरण वगत आमकां ससनाच्या जिविताक.
तुजो हांव मोग करता म्हाका सगळोच दिता तुका घेवंक शेता तुका सेवला लेता येतूं काळजान म्हज्या ये मोच्या काळजान ये मोच्या काळजान जेजू सोडून दारा ये मोच्या काळजान दारी पिडा थंयसर जेजू सोडून दारा आनी हांव सगळोच तुजो जेजू हांव तुका रेगता ये तूं म्हज्या देवा ये तूं म्हज्या जिवा राव म्हजे सांगाता ये म्हज्या काळजान ये म्हज्या काळजान जेजू सोडून दारा हे मोच्या काळजान ताणी पिडा थंयसर कर जेजू सोडून दारा प्रार्थया देवा आमच्या सर्गीच्या बापा या बागे दिसा तुझ्या पोवण्याक बाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कडेन रक्ताच्या जेवणांत दोश केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता आमी सेवलेल्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटांत जियोवचें तान आमच्या काळजांनी सडय आनी सांज तुज्या वासाच्या परसडीत शिकवणे आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां करपा दी हे आमी मागता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्त वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो संभ्रमिक आशीर्वाद सोडूंक तुमचो तकलो बगावियत सर्वद्वेदा देव दयाळेन तुमचेर आशीर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतले निवरूं दैवीक शब्दाच्या उसवडा वरवीं तुमकां बावडतान बरवशान आनी मोगान तो भरूं आनी तुमच्या कुटुंबाची न्ही बऱ्या करण्यानी सफळ करूं शांती समाधानाचे वाटेर तुमचे पावलां सांबाळून बापाचे कुशे परमाने चलूंक आनी अशें सर्गीच्या सुखाक पावोंक तुमकां पावो करूं आनी सर पदवेदात देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सगळें सदां आसूं वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे बोडकार ह्या पवित्र थळार सांजेचे वाज बापा मुखांत बरेपण जोडूंक आयिल्ल्या सर मोगाळ भक्तिकानो तुमकां बरो येवकार मागता आसतना तुमी भेटयल्ले तुमचे शरीरादे सुफळ जावन दीत म्हणून आमी आशेता आयच्या दिसाचे भक्तीपण चलन वेल्ले जावन आसात मनालीक बाब अनिल फेर्नांडीस कापुचीन मेळाचे याजक प्रस्तुत फरांगीपेट कोवेंतांत ते तांची सेवा दिवन आसात तांणी आमकां आराधना मुखांत्र जेजू सभें सांगातपण दिलें भक्तीपणान मागोवंक आदार दिलो मीस आनी देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांत्र आयच्या भक्तीपणाक ताणें आदार दिला
मोगाळ पाद्र्याबानो तुमकां हांगासर सेवा दिवचो बाप विकास तशें हांगासर आसच्या पाद्र्याबांच्या आनी हांगासर आसच्या सर भक्तिकांच्या नामी आयच्या दिसा तुमी चलोवन व्हेल्ल्या ह्या भक्तीपणांक देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मिसावान तुमकां आमी बरें मागता. कुमसाराक सांगातपणांनी कुमक करचे फारांगी पेड कॉवेंताचे याजक मनादीक बाप दिलराज तशें मनादीक बाप जॉर्ज तुमकांय देव बरें करूं. कांताराचें मुखेलपण घेवन आमकां अर्थाबरीत रितीर भक्तीपणांत मागोवंक आदार दिवचो माने सायमन आनी ताका सांगात दिल्ल्यांक. कांतारा टीव्हीचेर घालूंक कुमक केल्लें विनिशा डिसोजा. व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करचो मानेस नायनल आनी तें जायते फावटी ह्या दिसांनी आमकां टीव्हीचेर पळोवंक मेळटा. सबार आनी फोन कर म्हाका सांगलें फादर आमची मिसां मुडीपोची मस्तपटी येतात पळय मुकल्या दिसांनी उणें जातात म्हणलें कित्याक उरल्या कडेची व्हडल्या जाग्यांची फेस्तां चलता आसतना आमची उणें जातात पूण हांगासर अवकाश मेळटा आसतना मुडीपोचे थंयसर चलोवन तसा देखून संबंद जाल्ल्या तांकांय ह्या संदर्भी देव बरें करूं म्हणटा आसतना जुजेवाज बापाची आशिर्वादां तांकांय मेळोवन दीत. कित्याक म्हळ्यार बुधवारा दिसा सांजेर हांवें टीव्ही घालतना परत्यांनी आमचेंत चलतालें म्हाका बारी खुशी जाली. जावन दी जुजेवाज बापाचें आयतारा सांजेर सोमारा काही मंगळारा गोत्तून म्हाका वेळ मेळोना पूण आयज सांजेर 8 वरार घालता आसतना परत्यान आमचेंत चलता तशें म्हणटा आसतना आनी एक दीस सकाळीं उठल्या कुडल्या हांवें घालचें आसा 5:30 वरार आमचेंत चलता परत्यांनी जावं पुरो जुजेवाज बापाचें बरेंपण आजकाल तेणें पाशार जाता आसतना लोकांक त्या भक्तीपणाचें बरेंपण आनी हाका कारण जाल्ल्यान की हांव ह्या संदर्भी देव बरें करूं म्हणटा. मोगाचे सेवेरेपी रांदपाचें मुखेलपण घेतिल्लें आसा तोमास इरा वाड्यागरांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना जुजेवाज बाप तांकांय तांच्या वावराचेर आशिर्वाद घालून दी. येवच्या शुक्रारा रांदपाक मोगाची सेवा मदर तेरेजा कानातूर कुटाताचे वाड्यागरांक जावन आसा. हांगासर सर तिणी सेवा दिल्ल्या आनी दिवच्या इगर्ज झाडून पुसून नितळ करच्या मिसाक सर तिचे तयार करच्या दान मिसांक घेवन कुमक करच्या स्टॉल पळोवच्या मिसा वेळार वचप पासून कुमक करच्या काणीक एकठांवच्या दानारोपी पुनशेताच्या बरेपणाक कुमक करच्या आनी विविध रितींनी हाताक हात दिवन वावुरच्या सांजुजेवाज बापाच्या सर भक्तिकांक आनी सर्वांक सांजुजेवाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वाद आमी मागता. माय म्हयन्यांची जेजूची सुवार्ता बूक स्टॉलांत आसात तुमी तें घेवं येता. भलायकेची तपासणी करचे फादर मुल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे धाकटेर हॉलांत आसात तर तांची सेवा आमी घेवया बरेपण आमी जोडया. आतां कुडणी खोंकली काडिनात संतोशाची गजाल कित्याक तांच्या वखदांत बारी प्रभावीत. म्हजी खोंकली उणी जाल्या पळय आज फॅन गुंता तोंडाक येता जाल्यार ही खोंकली येवना. तशें म्हणटा आसतना देखून कोणायकी पयसावन आयली गोंयकार आमची आसात धाकटेराक मेळा तुमचें पुरा कितें पळय आसा तो पुरा रोग आंगात सोडा आनी बरी भलायकी घेवया. हर एका शुक्रारा 10 वरार मीस 10 वरार तेर्स कुमसारा तशें 10:30 वरार आराधन मीस नोवेन आनी सर भक्तिकांक जेवण. हप्त्यामध्ये पुणशेत उक्ते आसा संगता धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉल उक्ते आसा. तुमकां मिसां आनी दान दिवंक आसल्यार दप्तरान तुमी दिवी येता. गोंयांत आयिल्लीं आसात राती पैनकन सकाळीं पावोन हांगासर आयल्यान देखून एक तरी गोंयची भाव भयणी एक घडी उबे रावा. प्लीज स्टँड अँड शो युअर सेल्फ टू अस. आनी हाली ती पयली उबे रावल्ली तिसऱ्या फावटी तिणें ग्रुपाक हाडून येवचें देखून तुका जुजेवाज बेसांव दिवन दी खंय वाट चुकोवन तेणें वेताल्यांक तूं हांगासरत हाडून ये. देव बरें करूं तुमकांय जुजेवाज बाप खूब आशिर्वाद दिवं आनी तुमची आशा खूब रितीन खुश करूं आनी बेसांवांनी बरो. गुड लक. गॉड ब्लेस यू. पुणशेताच्या बरेपणाक उदार मनान दान दिल्ल्या दानीक आनी जेवणा बाबतीन ऐवज दिल्ल्या दानीक आमी मानांची वात वणटाव. नांवां पयल्या भशेन तुर्तान येवन वात घेवच्याक विनंती करता. तशेंच आयचो प्रधान याजक बापा अनिल फर्नांडीस तुमकां वाती दिवच्याक उलो दिता. दोगां सिस्टरां हांगासर आसात. सिस्टरांक वात दिवचो उद्देश इतलोच चेडवां भुरग्यांनी उडास्तोरीचे सिस्टर जाल्यार मात्र तुमकां जाल्यार पुणशेताक गेल्यार वात मेळटा. देखून सिस्टरांनी मुखार येवचें. तुमचें नांवां हांवें विचारुनात पण सिस्टर एक अपोस्तलाची राणी आनी एकली चॅरिटी सिस्टर देखून दोगांयनी मुखार येवन पाद्र्याबाच्या हातांत हांव वात घेवच्याक हांव उलो दितां आनी ताचे उपरांत तुमचें नांवां वाचल्या बरी तुमी मुखार येवचें.
मोगाच्यान ह्या पवित्रार कुमो केल्ल्यांक जेवणा बाबतीन कुमो केल्ल्यांची नांवां उलो करता आसतना दया करून मुखार येवया आनी आदल्या हप्त्यान ती कोणी दिल्ली आसा जाल्यार तुमी येवचें. डेनिस मोंतेरो मुंबई 2000 रुपये, नावनाका बेळा 500 रुपये, मेल्विन डिसोजा किरेम 1500 रुपये, पियुष डिसोजा उपिनंगडी 500 रुपये, एस्पेरेन्सा कुटिनो गोवा 200 रुपये, नितेश मोंतेरो मोगरनाड 1000 रुपये, जॉन पिरेरा मोगरनाड 500 रुपये, नाव नाका म्हणून मुडीपू फिरगस गार्गेकलो 6000 रुपये, लुवीस डिसोजा राणीपुरा 500 रुपये. ह्या पवित्र थळाक दान दिल्ल्यांची नांवां रीटा नोरोना निरुडे 1500 रुपये, हेलेन लोबो आग्रार 1650 रुपये, मरिया मिरांडा गोवा 500 रुपये, जोशुआ क्लिफर्ड कुलासो गोवा 5000 रुपये, मॅकलिन पिंटो गोवा 1000 रुपये, फॅमिला गोवा 1000 रुपये, लुसियाना प्रिया डिकोस्टा 1000 रुपये, क्लॉड डिसिल्वा गोवा 1000 रुपये, जॉयलन बरेटो गोवा 100 रुपये, डिलैला बरेटो गोवा 200 रुपये, अँड्रू लोबो मुंबई 500 रुपये. नाव नाका म्हणून लोर्दवाडेच्या मुडीपूच्या एकल्यान 10,000 रुपये दिल्यात. तुमच्या बऱ्या मनाक तुमच्या उदार मनाक सांजो जेवाज बाप तुमकां देवातान सर विस्तार आशिर्वादां मागोन दिवन दी, तुमचें जिवीत बरें जावं दी आनी तुमच्या उदार देण्यांक तुमकां 100 वांट्यांनी तुमच्या वावरान जिवितान देव फावो करून दी म्हणलें आमच्या मागणी आनी आशा जावन आसा. देव बरें करूं. पाद्र्या बानू, आतां सांजो जेवाज बापाच्या नोवेनांत वांटो घेवच्याक आमी तयार जावया. बसया. मोगाच्यानो सबार आनी हांगासर बरोवन घाल्ली ते सवा सांजो जेवाज बापाच्या पांयां थळी बरयल्ली मेळटा म्हणल्यार बरवशान आनी आमी हांगासर मागता म्हणल्यार त्या आशेन ताणें बरोवन घाला. देखून आमचे सर्वांचे मागणे देवा मुखार पावोवन दी आनी ह्या सर्वांची आशा सुफळ जावन दी म्हणून आमी मागया. मोगाच्यानो सबारांनी फोन करून म्हाका सांगलें आसा, फादर मरेकार पिडेक म्हज्या कुटुंबाचो सांदो आस्पत्रेंत आसा, किमो घेवंक आसा आनी ऑपरेशन जावंक आसा. ह्या सबार संगतींनी देखून ह्या सर पिडेस्तांकी ह्या घडये आमी हांगासर दवरया. फोना मुखांतर्गी मेल धाडच्या मुखांतर्गी जायत्यांच्या पिडे विशयांत हांगासर घालतात, पूण हांवें चिंचें देवा खरी कळीत आसा कोणाक कितें आनी तोच समजता. देखून हांवें म्हणचें म्हाका फोन करिनाकात, फोन करल्यार सांगल्यार पुरो, पूण जो जेवाजाक डायरेक्ट सांगा आनी आमी हांगासर उडास करून आमी ताच्या खातीर मागता. पूण हें सगळें थोड्यांक ल्हान प्रायरच तो ल्हान भुरगो आमी मागोन आसा, ताचो दोळो इदोळ काडूं ना, पूण ताचो दोळो इल्लो ल्हान जाला, 3 वर्सांचो भुरगो, दोळ्याक कॅन्सर. तशें म्हणटा आसतना त्या भुरग्याक देव आपडून दी म्हणलें एक आशा, आवय बापायची आशा दितले ताका दिश्ट ना जाल्यार दोळो एक आसा जी म्हणली तांची आशा. आनी 1.5 वर्साच्या भुरग्याक ब्लड कॅन्सर खंय थोड्या फाटी पिडा कितें खंय थावन कितें म्हणलें कळना. पूण ह्या सर्वांचो आमी एक घडीभर उडास करया. म्हाका कळीत आसच्या पिडेस्ताचो, हांवें पळयल्ल्या पिडेस्ताचो उडास करया. ताकाय देव बरें करून दी, आपडून दी म्हूण मागया. भक्तिकांनी बरोवन घाल्ली अर्गां तशेंच ते सवा हांगासर बरेपण मेळिल्ल्याक अर्गां दिल्यात. घरचें रीण फारीक जाल्ल्या खातीर अर्गां पाठयल्यात. चौगांक परिक्षेन बरें फलितांश फावो केल्ल्याक अर्गां पाठयल्यात. एकल्याचो बाळंटेर बऱ्यान जाल्ल्याक अर्गां, एकल्याची गांठी दूख गूण केल्ल्याक अर्गां, विज्ञान वरातां रोखोन व्हेल्ल्या दोगांनी अर्गां पाठयल्यात. तकलेच्या शिरेची पिडा गूण केल्ल्याक अर्गां, बांयंत बरें उदक फावो केल्ल्याक अर्गां, बोर काडच्या पयलें
जुजवाज बापा कडेन मागल्लें. देवान बोरान बरें उदक फावो केल्ल्या कारगां, बरी भलायकी दिल्ल्या कारगां 7 जाणांनी मागिल्लो उपकार मेळिल्ल्या खातीर अर्गां पाठयल्यात. ते सवां परिक्षेंत बरें फलितांश घेवन उत्तीर्ण जावच्या खातीर 12 जाणांनी मागलां. एकल्याक ताच्या शिकपाक लोन मेळच्या खातीर मागलां. 11 जाणांक बरी सैरीक मेळच्याक, 16 जाणांनी आशिल्लें काम मेळच्याक, 2गांक इंटरव्यू पास जावच्याक, 3गांक परगांवांक वचूंक विजा मेळच्याक, एकल्याक स्पर्धात्मक परिक्षेंत जैत लाभच्याक, शाबितायेन परगांवांक वेचाक एकल्यान मागलां. एकल्याच्या वावरा तळार आसचे समस्ये परिहार जावंक, वावराक बरो पाग मेळच्याक, उद्यमांत वावरेड्याचें सांगातपण मेळच्या खातीर बरो फुडार मेळच्याक. 40 आनी 4 जाणां भुरग्यांक आवय बापायक भावा भयणीक मोगाच्या बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागलां. एकल्याची एलर्जी गूण जावच्याक, एकल्याच्या आंगार पडची खतां गूण जावन बरी भलायकी ताका मेळच्याक, 2गांक BP नॉर्मल येवच्याक, एकल्याक डायबिटीस गूण जावच्याक, 2गांची शुगर पिडा गूण जावच्याक, 7 जाणांक कॅन्सर गूण जावच्याक, 2गांक बरी न्हीद पडच्याक, एकल्याच्या आंगाची कीड संपूर्ण गूण जावच्याक, एकल्याक BP मुखांतर मेंदवाक लागिल्ली पिडा गूण जावच्याक, एकल्याक डेल्युजनांतावन मुक्ती मेळच्याक, 2गांक दोळ्यांची पिडा गूण जावच्याक, 2गांक खोंकली तकली फडाफड कफा गूण जावच्याक, एकल्याक गुमटे दूख गूण जावच्याक, एकल्याक हरदें दूख गूण जावच्याक, एकल्याची उस्मट गूण जावच्याक, 2गांक सुडाळ उलोवंक जावच्याक, एकल्याचें थायरॉयड पिडा गूण जावच्याक, स्तनांत वाडिल्ले गेड्डे गूण जावंक, आस्थमा गूण जावच्याक, पोट दूख गूण जावच्याक 2गांनी मागलां. एकल्याची किडनी संबंदीत पिडा गूण जावच्याक, अनकिटीक संबंदीत पिडा गूण जावच्याक, 3गांक पेंकाट दूख गूण जावच्याक, एकल्याक गॅस्ट्रिकांतावन सुटका मेळच्याक, 5 जाणांक पांयांची दूख सूज आनी गांठी दूख गूण जावच्याक, 2गांक वेरिकोस वेन्स गूण जावच्याक, 4 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे फावो जावच्याक, एकल्याक बाळटेर बऱ्यान जावच्याक, एकल्याच्या भलायके संबंदीत रिपोर्ट नॉर्मल येवच्याक. तेका कुटुंबांच्या संद्यांक तांच्या समस्येंतावन तांकां मुक्ती मेळच्याक, एका कुटुंबांतल्या संद्या मोतीक शांत समाधान मेळच्याक, 2गांक परगांवांत वावर करतल्यांक सुरक्षिताय मेळच्याक, तेका कुटुंबांत शांत समाधान एकवट राज करच्याक, 4गांक जोड्यां मदें माये मोग आसच्याक, एकल्याक देवपणे लाभच्याक, आर्थीक अडचणेंतावन सुटका मेळच्याक, कश्ट समस्ये परिहार जावच्याक, 3गांकच्या विशेष इरादो सुफळ जावच्याक, 3गांनी चिंतिल्लें काम बऱ्यान जावच्याक, 2गांक तांच्या वायट सवयेंतान मुक्ती मेळच्याक, एकल्याक अमल पियोवणें सोडच्याक, एकल्याक कृशेंत बरें फसल येवच्याक, परगांवांत जावचें झूज बेगीनच रावच्याक, दस्तावेजाचें काम बेगीनच जावच्याक, मनस्तापाविणें कंपावंड बांदच्याक, कृशेक बरी सुवात मेळच्याक, वाहनांचे दस्तावेज बेगीन जावच्याक, सांडलेलें दस्तावेज परत फाटीं मेळच्याक, कृशेक लागिल्ली पिडा निवारूंक घरचे दस्तावेज जावच्याक, बोरांत बरें उदक मेळच्याक, घरा येवंक रस्तो जावच्याक, स्वंत घराचें भाग फावो जावच्याक, भाड्याच्या घरांतावन सुटका मेळोवंक, जागो बऱ्या मोलाक विकून वच्याक, जाग्याचें तक्रार सारकें जावच्याक, नवें घर बांदूंक फावो जावच्याक, 2गांचें घरचें काम बऱ्यान जावच्याक, 2गांक रीण फारीक जावच्याक. आनी सांगाताच आमच्या खासगी गरजां खातीर आमी मागया. सभार आनी सभार संगती विशयांत आमचे कडेन सांगिल्लें आसा, मागता म्हूण सांगलां, मागोवंक विचारलां. आमकां कळीत आसची पिडेस्तां, प्रायवंतां, मलगडी, कश्टान संपडून आसची जोडी, ह्या समेस्तांचो उडास करया. ह्या दिसांनी शिकपा खातीर प्रयत्न करचें, बरो फुडार आशेवचें, सैरीक आशेवची, कुटाम बांदून हाडूंक चिंतचें, भुरग्याच्या देण्या खातीर आशेवच्या. ह्या समेस्तांचो गरजो मतीन धरया. आनी हांगासर आयिल्ली आमी आमकां हर एकल्याक आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आमकां बरेंपण मेळा जाय म्हणलें चिंताप आसा. हें मतीन धरया. देखून एकामेका खातीर मागच्या सवें चलोन आसचें झूज बेगीनच संपोवन दी आनी देवाची काकुळट मनशा कुळाचेर पडोवन ह्या मुखेल्यांची मनां परिवर्तीत जावं दी. तशें आमच्या देशांत ह्या दिसांनी कितें घडटा म्हणून तें कळना. एका कुशीन वोट जावन थंयसर जावचें आनी एका कुशीन MP MLA चडोवचें. ह्या दिशेन कितें घडटा, मनीस कशें कंगाल जायत म्हणलें सवाल एका दिशेन गुंगता आसतना आमकां कितें बरें आसा
तेंचं देव जावच्याक ह्या सर मुखेल्यांची मनां परिवर्तीत करून दी म्हणून सर्व आमी दिंबी घालया, हात वयर घालया. एक आमच्या बाप, एक नमान मरे आमच्या देशा खातीर मागया. एक नमान मरे भायल्या गांवांत जावचें झगडें तें रावोंक मागया. आनी तिसरे नमान मरे हांगासर आयिल्ल्या आम्हा समेस्तांक बरें जावं दी म्हूण मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजे वशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आज आमकां फारीक तशी आमची आत्मा वस आनी आमकां ताणें पडोवंक नाका पूण वायटांतल्यान आमकां बरा. नमाज मरी सविधे सदा श्री आमकां चले आनी चले कडी आमीन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वता आमीन. भगवान तुझे वासाची दिन समिया खाकूत आमची कर, क्रिस्ता खाकूत आमची कर, क्रिस्ता आयक आमकां, क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा, देवा पुता संवसाराच्या थारोका, देवा पवित्र आत्म्या, शांतिसिमा त्रिंदादी एकाच देवा, गोंयच्या बेनेवलीन जल्मल्ल्या सांज तुझे वाज बापा, आपल्या आवय बापायच्या देवासपणान वाडोवन आयिल्ल्या सांज तुझे बापा, दुबळी खायची जिणी संपूर्ण जियेवंक गुर्त जावन रित्या पांयांनी सगळें मिसांव काम केल्ल्या सांज तुझे वाज बापा, सगळ्या खेनारांत पवित्रपणाचो फॉर्मोल पासारलेल्या सांज तुझे वाज बापा, श्रीलंकान दगदवणेक सांपडलेल्या कथोलिकांची भिरमोत पावल्या सांज तुझे वाज बापा, मरये मायेचो सेवक जावन आपणाकच मरये मायेच्या हातांत समर्पिल्ल्या सांज तुझे वाज बापा, भिखाऱ्याच्या रुपा श्रीलंकाक वचून नास जावन वेच्या कथोलीक बावार्थक जिवो केल्ल्या सांज तुझे वाज बापा, खोंताचे भक्तीपण आदारन मरये मायेचो मोग आमच्या काळजांत बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांज तुझे वाज बापा, कश्टान सांपडलेल्यांच्या गरजांक पावोवन तांकां बजयल्ल्या सांज तुझे वाज बापा, देवाचेर भावार्थ दवरून जिणयेंत आयिल्ले सर कस आनवर धैर्यान चोचल्ल्या सांज तुझे वाज बापा, भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातलेल्या पसत देवा लागीं विनाती करच्या सांज तुझे वाज बापा, भावार्थ सांडून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या काल हिंडांत हाडूंक वावुरलेल्या सांज तुझे वाज बापा, देवाच्या मोगाचे गोडसाण साकोवन सर्वांक देवासची हाडूंक पेसाडलेल्या सांज तुझे वाज बापा, देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले. नोवेनाचे मागणे. ए सांज तुझे वाज तूं आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गींतान देवाची बेसांवां आमकां वांटीत आसाय. तुजे जिवान आमकां एक आदर्श, तुवें चलिल्ली वाट आमकां क्रिस्ती जिणेक मेल पंक्त, तेच वाटेर आमी चलच्याक तुवें प्रेरण घेता आनी आमकांच तुज्या गोपान समर्पिता. हे तुजे वाज देवाच्या मोगान तुजें काळीज फेटतलें, तुजे जिणयेचे देवाचो परिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकांक वांटच्याक तूं सडसुडीत जालोय. अंधकारान बडोवन आपल्या जिणयेची वाट उगडायलेल्या सत्सी तूं धांवना, तांकां जिविताचें उतर परगट कर, साक्रामेंत दिव देवासरची हाडली. हे मिसांव करतना तुका परासन जाल्ली म्हूण ना, कश्ट म्हणलें तुवें जेकलें नाय. असले स्पिरीत आमच्याय काळजांनी किर्लत घाल. देवाचें उतर परगट करूंक आमची काळजां उर्बेस कर.
फेल्याचे बाच्या विशयान चिंतूंक आमकां शिकय. सांजुजे वास दुर्बळ्यांचो, कश्टान आनी पिडेशीन आसतल्यांचो तांची दुकां तुवें पुसली. तांच्या जिणयेन नो बरवस हाडलोय. जेजूच्या ल्हान भावंडांच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमचे जिणीन संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुजे जिणये मारी शिकयलां आसता. जेजूचे सारकें दुर्बळ्या पिडेस्ता आनी कश्टांतल्यान थंय पळोवंक आनी तांचे सेवाक लागून आमकां प्रेरीत कर. सांजुजे वास ह्या संवसारी देवाच्या हातेर तूं जावन आसलोय. देवाची विशेष मजत तुजे सेवे आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळसो केलोय. आज सरकारासान देवा संगीत तूं आसाय. तेन्तान तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचें जिवन तुका उक्ती करता. आमच्या जिणेंत ते कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेसराय तुजे मुखार हाडटा. आमच्या गरजान तूं पाव आनी आमच्या पासून देवा लागीं माग. ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजा पासून देवा लागीं विनंती कर. आतां मौनपणी आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया. सांजुजे वाज देवाच्या मोगाळ वेंगेतावन केदींच पयस वचूंक आमकां सोडिनाका. दुस्मनाच्या सरपासातावन आमकां राखून व्हर. बावडटा आडवेच्या संगतींक बली सांगूंक दिवं नाका. जेसून दाखयल्या वाटेर चलोवंक मोरेमेच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पैना उपरांत तुजे सांगता देवाच्या सर्गींच्या घरांत ससां जिवनचे बाग आमकां मेळशे कर. आमेन. समयाचे नावे आमचो आदार. ताणे रचला सर्गाने संसार. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमची सोवे आसो. प्रार्थया. सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कस्ताक आनी अडचणेक संपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतात विस्मयत करून दाखयलां. तेच बरी तुज्या सेवका सांजुजे वसन आपले जिणी आनी मरणान जायतीं अजापां करून तीस मोवळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र गोपांत ओडून हाडली. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. ह्या घडये आमी उसरल्ल्यो आनी उसरणातल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी कशी वयतर हे उपकार आमकां फावो करून आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. प्रार्थया. आज सांजुजे वासाच्या नव्यानाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोश एका देवा थंय थावन येता तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी आमकां भरूं. आमेन. सांजुजे वासाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडान जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साकरेन मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळूं. आमेन. सांजुजे वास सर्गींच्या रासांत बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हणून सगळी पवित्र सभा संतोश बरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापात बसयलेल्या घरांत भगवंतपणाचो मुकुट चडूंक ससनाक संतोष भोगूंक फावो. आमेन. आनी त्या सडवंदरा देवा बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोवे आसूं. आमेन. Sanzuze was Baba Ogla Pari Mantuka
देवाचे कुशे आम्ही काळजांच्या दैवी कृपा मागून ते मुलाले मागता सासू सेवास बापा होला बरी मांदुका कृपा मागून दे बापा बेना जाणे नाका सासू सेवास बापा होला बरी मांदुका कृपा मागून दे बापा बेना जाणे नाका बेना जाणे नाका बेना जाणे नाका मोगल पुत्र सोवे ओंकार मुले आशीर्वाद सासू सेवास बापा आम्हा पसत विनंती कर भगवान कृष्णाचे कुरवेणीवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.